2024 जावपी लोकसभा वेंचणुकेत भाजप दोनूय सिटां जिखतले। दक्षिण गोंयांत जाल्यार ह्या वेंचणुकेत 60,000 परस चड मतांनी भाजप वेंचून येतली असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। ते भाजपा कार्यकर्ता सभे वेळार पणजेत उलयताले। आम्ही जितके काम केला तितके सगळे काम सगळ्यांच्या पर्यंत पावयत जाल्यार निश्चितरित्या आम्ही म्हणटा ताज्यापेक्षा चड मार्जिनान, कारण जितके तुम्ही लोकांपर्यंत चड पावतले तितके लोक चड मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी खातीर वोटिंग करपाक तयार आसा। फक्त आम्ही सांगपाक जाय, आमच्या मदीं कसलोच म्हणजे आजून परत हांव रिपीट करता की बरेच जाण वेगवेगळी कन्फ्युजनां क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता, बट निश्चितच रित्या कसलीच कन्फ्युजन ना। आमकां निश्चित खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट हे फावटी आम्ही भारतीय जनता पार्टी गोंयांतल्यान जिखता ह्या ठामपणे सांगता। काल हांव कुठ्ठाळी मतदारसंघात भोंवतालो। कुठ्ठाळीचे आमचो आमदार बाब आंतोन बाब ताचो वाडदिवस आशिल्लो, बट ज्या पद्दतीन लोकांचो उत्साह आणि लोकांचो जेन्ना मोग हांवें पळयलो की खूप मोठ्या प्रमाणात वचात थंयसर खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी आणि वेगवेगळे फाउंडेशन त्याच्या सगळ्या पंचायतींनी हांवें स्वता प्रवास केलो। म्हणजे कुट्टाळी सारकिल्या मतदारसंघात जो इंडिपेंडंट आमदार आहा थंयसर जेन्ना इतको व्हडलो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा तेन्ना निश्चितरित्या साऊथ गोवांतलो सीट 100% हे फावटी आमी फाटले म्हणजे 14 जेन्ना जिखलेले तेन्ना 30,000च्या मार्जिनान जिखलेले, हे फावटी 60,000च्या पेक्षा चड मार्जिनान